नव्या कसिनो पॉलिसीत लायसन ट्रान्सफराचे तरतुदी प्रमाण नव्या अर्जाचेर विचार जावं येता। ते खातीर फी 2 लाखांवयल्यान 5 ते 10 कोटींचेर पावतली अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान गोंयचे न्हयत आनीक एका कसिनोचे संकेत दिल्यात। सध्या कसिनोचे लायसन ट्रान्सफर करपाची तरतूद ना, पूण फुडें फी वाडोवन तशी तरतूद जावंक शकता अशें मुख्यमंत्री उलयता। कायद्या प्रमाण मांडवीत 6 कसिनो परस चड कसिनो येवंक शकनात अशें मुख्यमंत्री उलयता। सध्या मांडवीत 5 कसिनो आसात। 2 दिसां फाटीं मांडवीत आनीक एक नवो ताल्ल कसिनो हाडपाची सरकारान तयारी चलयल्या म्हूण बोवाळ जाल्लो। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मांडवीत सध्या एक बंद पडिल्लो महाराजा कसिनो आसा। तो बदलून त्याच लायसनाचेर हो नवो कसिनो मांडवीत देंवोवपा खातीर लॉबिंग चल्लां। प्रुडंटार हाचेर मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केलो। मुख्यमंत्र्यान सांगलें सद्याक तसो विचार ना, पूण नवे कसिनो पॉलिसीचे नेम थारले उपरांत ताचेर विचार जावंक शकता। फाल्यां तुमकां ट्रान्सफर सुद्दां करपाची जाल्यार फी कॅनॉट बी 2 lakhs. Fee has to be 5 crores or 10 crores. Even if you have to transfer it, I have not said I am going to transfer it. I have at this moment refused because the new rules have not come in force. The new rules are being vetted. फायल पावल्या म्हजे कडेन लॉ डिपार्टमेंटा कडेन वतली, ताजे नंतर ते नोटिफाय जातले। तातूंत भितर ट्रान्सफरचे प्रोविजन आसतले। त्या प्रोविजनान जे कितें आसा पळय त्या प्रमाणे जर कोण आयलो जाल्यार मागीर फाल्यां विचार करपाक येता, पण सद्या ताजे प्रोविजन नासल्या मागीर विचार करूं ना। तुम्ही कायदो काडा आनी पळया मरे, वाचा मरे, ते कायद्यार बरयला 100 पेक्षा चड दिवपाकूच येना म्हणून। एका कॅसिनोचे खंयच्या तरी लायसन्स आयिल्ले हांवें ते पळोवन ना। When the word transfer came of the license, I said there is no provision in the law or the rules to transfer it, therefore rejected. ज्या बोटीवेल्यान इतलो बोवाळ चल्ला ती बोट 200 कोटींची, तातूंत सुमार 150 रूम आसात। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। केपें अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या शिरोडा ब्रांचींतल्या नकली भांगराचे केशींत फोंडें पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्या। दीपक देसाय आनी सुरेखा गावडे ह्या दोगा मॅनेजराचेर आनी भांगर तारण दवरून रीण काडपी 29 जाणां आड FIR घाला। एकठांय जावन बँकेक तोपी घाली म्हूण सगळ्याक कलम 420 लायला। सोसायटीत तारण दवरिल्ले 5 कोटींचे 32 किलो भांगर पावणीच्या वेळार फटीचे म्हूण उक्ताडार आयले। मात 5 कोटींचे लुकसाण जालें तरी कागाळ फक्त 1.5 कोटीच्या लुकसाणीची जाल्या। Today we have received complaint from Paresh Kukalkar, Executive Director of Kepe Urban Cooperative Credit Society, branch Shiroda. So wherein he has lodged a total 29 complaints against 29 borrower of loans and 2 managers. And we are carrying out investigation in this case. This amount which they have filed with the police station comes out to about 1.5 crore. Also, they was also stating that there are more such cases which they are finding out. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।